वाडट्या म्हारगाये आड निशेध म्हूण आम आदमी पक्षान पणजे प्रतिकात्मक निशेध केलो. वाडट्या म्हारगाये विशीं तांच्यांनी पत्रावळी पे चर्चा असो निशेध केलो. अर्डेज गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हांवें जशें म्हणलें तुका न्ही, टिफीन पे चर्चा करता आसतना तांचे कार्यकर्ते तांचे पयशांनी हाडटा, अशें पार्टी तांकां अरेंज करता, जेवणां बरी बरी आसता. आज एक तुमी सामान्य मनशाचें जेवण पळय. आज जर हांवें जशें आत्तां म्हणलां पळय तशें इट इज लोकांची फकाणां, बायलांची फकाणां, गृहिणींची फकाणां. ही चर्चा करच्या पेक्षा लोकांच्या घरांनी वचा. म्हज्या बरोबर ह्या जी बायलां 20-25 आमच्या बरोबर आयज हांगा जेवली, त्या 20-25 बायलांच्या घरान वच, तांच्या डब्यान कितले तांदूळ आसा ते पळय, तांच्या डब्यान कितली दाळ आसा ती पळय, आनी तांच्या घरान तेल आसा काय ना ते पळय. मागीर करुया आमी टिफीन पे चर्चा. लोकांची फकाणां करनाका. लोक आज मरता, लोकांची लोक जगता कसो तो कळना म्हाका. एक सामान्य मनीस जाचो पगार 10 ते 15 हजार आसा, तो कसो जगता तोच कळना म्हाका. कॉन्स्पिरसी आसा गोंयकारांक खंय तरी उपाशी मारपाची, अशे वेगवेगळे गोश्टी आसात जे म्हाका दिसता आज जे बेसीक नीड्स आसा सामान्य लोकांचे. सिलिंडर आसूं, 3 सिलिंडर तुमी दिता म्हूण सांगले. खंय ते सिलिंडर? 3 सिलिंडर शेणले चिंतन शिबिरान, ते 5 स्टारांक दिले काय तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिले जे काल वापरताले रस्त्यांचेर? हे डॉमेस्टीक सिलिंडर ते रस्त्यार वापरताले. दिसना तुमकां? लोकांक सिलिंडर घेतलो जाल्यार रडचें पडटा, धांवचें पडटा, 1000 रुपया खंयच्यान तरी एकट्या करून हाडचो पडटा. आनी हे जे डॉमेस्टीक सिलिंडर जे सामान्य गृहिणींक वचपाक जाय ते तुमी ते कॉन्ट्रॅक्टरांक वापरता. कसलें चिंतन करता? तुमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडपाक शकले ना. सरकार सांगता, CM सांगता 10 हजारान काम करचें म्हणून. भुरग्यांनी कित्याक करचें न्ही? एक्सपिरियन्स घेवपाक 10 हजारान काम करचें न्ही म्हणून, करचें म्हणून. 10 हजारान कितें येता? म्हजे बरोबर यो, एक 10 हजारान 30 दीस जगून दाखय. बेसीक रायस तुज्या कोण 10 हजार पगार आशिल्ले ती म्हणटा तशी बसीक लागता 600-700 रुपया, 5 हजाराचो पगार. जेवण खाण जेवतली कितें आनी भुरग्यांक पोसतली कशी आनी शाळेंत स्कुलांत धाडटली कशी, कपडे घेतली कशी? हे जर सरकार कंट्रोल करूं शकना जाल्यार चिंतन शिबीर इज ओन्ली फार्स. इट इज अ पार्टी थिंग फॉर ऑल ऑफ यू. तुमी आज 33 जाल्यार 33 लोक मजा मारतात. टॅक्स घेवपाचो आसता आनी त्या टॅक्सान जनतेच्याच बऱ्या खातीर कामां करपाचीं आसता. जावं ते रस्ते, उदक, वीज तांकां सोय करपाची, किंवां भुरग्यां खातीर बरे शाळा चालू करपाच्यो. आजारी आसा जाल्यार कोण तांकां बरी स्वास्थ्य सेवा मेळूंक जाय, तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय, आनी खंय तरी घर सारकें चलपाक म्हारगाय कमी जावंक जाय. ज्या मोदी सरकारान म्हणिल्लें की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ताणें टॅक्स मारपाच्या हातून खंयच फाटीं उरलो ना. दूध आनी दह्याचेर सुद्दां टॅक्स मारलो. आमच्या देशाच्या इतिहासान केन्ना दुधाचेर आनी दह्याचेर टॅक्स नाशिल्लो. भुरगीं दूध पितात बाबा, ह्या दुधाचेर सुद्दां तुमी टॅक्स मारलो. पूण जनते खातीर हांणी कांयच केल्लें ना. आनी आज ज्या बायलांनी ह्या भारतीय जनता पार्टीक मत मारिल्लें ती आज रडटा की आमी व्हडली चूक केली. फॉर दी सिंबॉलीक प्रोटेस्ट म्हणटा हांव. आनी सिंबॉलीक प्रोटेस्टाचें नांव जावन आसा ही पत्रावळीची जी आसा पळय, पत्रावळी पर चर्चा, ही आमी केली. आनी तुमी सगळ्यांनी विटनेस केलां की 1 आनी 2 न्ही, प्रत्येक बायल आयज उलयताली. दे वर डिस्कसींग एंड एज आय जस्ट सेड, दादलो म्हणटा तो एवरीवन इज नॉट ब्लेस्ड टू हॅव अ गव्हर्मेंट जॉब, एवरीवन इज नॉट ब्लेस्ड टू हॅव बिझनेस विथ बीग बंगलोज, कार एंड VIP ACs बीन. गोंयांत तुवें पळयलां आसतलें पर्संटेज ऑफ मिडल इन्कम ग्रूप आनी लो इन्कम. आमी आयज चर्चा केलो त्या मिडल इन्कम आनी लो इन्कम लोकां खातीर. आनी उलयतना कोणें सांगलें की अरे आमकां मॅनिफेस्टोचेर दिल्लें, प्रोपोगंडा केल्लो, मोदीन सांगिल्लें, येवन हांगा उतर दिल्लें CM सावंतान की आमकां 3 सिलिंडर मेळटले म्हणून. इलेक्शन जावन 1.5 वर्स जावन गेलें. तुमी पळयलां आसतलें 3 सिलिंडर सोड, 1 सिलिंडर आशिल्लो तो 2 म्हयन्यान कशें 150 रेट चडोवन आयज 1170 पावल्लो आसा. आयज बायल जी सादी आसता, आतां हितूंत कोण तरी कोण रिक्षा ड्रायव्हराची बायल आनी एकली पायलटाची बायल म्हजे कडेन उलयताली. सांगता सगळ्यां कडेन मोटरां आसा, पेट्रोली म्हारग जाला, सो लोक आयज बसी घेवन वता. आमकां थोड्या दिसाक देखून 200 रुपया येना, जोडटा जाल्यार 6,000 ते 7,000 आनी जोडून हाडल्यार आमच्या हातीन पयशे उडयतात. आनी बायल म्हणटा ती होम मिनिस्टर, तिका आयज त्रास जावपाक लागला. ती जे बजट हालिल्लें आसा, सिलिंडराचेच भुरग्यांनी कितें मागल्यार तांकां दिवपाक जायना. एक बिस्कीट ऑफ टिफिनाक एक सामोसा जाय म्हणल्यार दिवपाक जायना. कित्याक? सिलिंडरूच म्हारग जावना. तेल, एडिबल ऑयल, पामोलीन असली ऑयल 180 जाल्ली आसा. सादो कांदो, टमाट, भाजी, मूग, चवळी रेट खंय पावला तो पळयात. सो हे सरकारान सगळे काबार केल्ले आसा.